आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाक बरें मागसो सियानाक उल्हास आनी अभिनंदन पाठोवचो मनेस्त एक लोका मोगाळ याजक बाप ते गांवांत फजीरचे आता प्रस्तुत बिकर्णकट्टे इन्फेंट जीसस ट्रेनांत कार्मेलीत याजक जावन ते सेवा दिवन आसात आनी सबारांच्या गरजेक ते पावतात. याजकी जिणेची 20 वर्सां तांणी सोंपयली आसात. एक अपुरबाचे उलोवपी अस्कुर्या मुकामोळाचे एक अपुरबाचे प्रसंगदार ह्या कुटुंबाक भोवच आदी तावन लागशिल्ले आनी मोगाचे आनी हांव म्हणटा आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाक बरें मागचे जोगते मनेस्त आनी तुमच्या मुखार हांव पेश करता तुमच्या ताळयेच्या आवाजान तुमच्या ताळयेच्या भरपूर बेसावांनी मनदीक बाप दीप फर्नांडीस तुमच्या मुखार उल्हास पटोवच्याक ह्या सोबीत कुटुंबाक 2 सोबीत उतरां बरें मागोवंक एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी बरें मागोवंक हांव अत्र एकता. तुम्ही चड वेळ उबे रावचें पडटलें. बसा तुमी बसा. भोवशा हांगा कोण मालगडी आसात तुमच्या कुमगाराचो उडास जर तुमी काडलो तर जाल्यार म्हाका पेड्यमाची बरी वळूक आसा. तशें बरें आसलें गे कुमगार मेळटाना आं नातलें न्ही गे आमचो कुमगार इगर्जेन जालो मागीर घरा थोडी सेरी आयली जेवल्या हें फंक्शन आनी कांय नातलें फोटो तें पुरो कांय नातलें. पूण आतां पळयतना एक भोव सोबीत व्हरतो एक संभ्रम थोड्यांक बगूंक बरो हें पुरो खाल्या कितलें व्हड म्हणून भोव गरजेचें. कित्याक जें कितें आज सियनाक लाभलां ताच्या जिवितांत येदोळ लाभोवंक ना आनी मुखारी अशें लाभचें ना. हें पयले फावटी जेजूचो येवकार ताच्या काळजान जाला. तो आमी कितलो साध्य आसा तितलो संभ्रम चलोवचो वचपी. आतां संभ्रम म्हणटना व्हडलें फंक्शन करीचें म्हण हांव सांगना. ताचो एक महत्व उखलून धरूंक आमी करचे एक प्रयत्न. देखून पयल्यान पिटर आनी प्रेमा फर्नांडीस तुमकां दोगांयकी शाबासकी पाठयता कित्याक आयच्या दिसा हो संभ्रम तुमी केला. ह्या दिसाचो महत्व सियानाच्या काळजांत सदांच उरचें म्हणल्यार हेका उद्देश. थोड्या वर्सां आदीं भोवशा 2014 वर्सा म्हाका सोमा उडासना 14 की 15 म्हाका सोमा उडासना जॉन एब्राहम आयकलां गे नांव जॉन एब्राहम फामाद हिंदी एक्टर कोडयाळाक आयिल्लो कितें गे इनॉग्रेशनाक आयिल्लो आनी ताच्या उपरांत ताका जायतीं मेळिल्लीं प्रत्येक जावन चेडवां कित्याक तो सोबीत आशिल्लो घट्ट आशिल्लो आनी न्ही गे आनी तांच्या मदें थोडीं कोहेराचीं भुरगीं कार्मेलगुड्याक येवचें आसलीं तीं मेळिल्लीं आनी तांच्या मदें एकलें चेडू अशें हांवें मिस जावंक सडावत हात अशें मेळयतना तें म्हणलें नो फादर आज हात मेळयना हांव आज तुमकां हात मेळयना कित्याक म्हळें हांवें जॉन एब्राहमाक हात मेळयला आनी ताच्या उपरांत हांवें हात धुवंकय ना घरा वचून हात धुवना हांव तसोच दवरतां कितलो वेळ जाता तितलो वेळ तसोच दवरतां. जॉन एब्राहम जेजू मुखार का आले सियाना हात धुलाय मग आज जॉन एब्राहम कोण आज जेजूचो सर्गा संवसाराचो धनी आमचो रचणार सियानाच्या काळजांत खाली एका उंड्यार उबा राहिला. जॉन एब्राहमान खाली हात दिलो मात्र हांगा जेजून आपणाक खाली कर न दिला. सर्गेचे राजच सियानाच्या काळजांत आयला. देखून कंपेर करूंक जायना. देखून वर्त एक भाग ताका मेळ्ळा आसता थोडो वेळ हांव ह्या कुटुंबाची परिचय करूंक वचना. कित्याक करूंक वचना म्हणल्यार तुमी सुमेस्तां तांकां वळखतात लागशिल्ल्यान वळखतात. देखून हांव परत तें सांगूंक फुडें सरना. बदलाक ह्या आयच्या वर्त्या ह्या दाबाच्या विशयांत ह्या येवकरिस्ता विशयांत ह्या कुमगारा विशयांत 2 उतरां उलोवंक अशें येता. पयल्यान येवकरिस्ताचे पयलो कुमगार सेवच्यांचे पात्रोण कोण म्हणून कळीत आसा गे हू इज द पेट्रन ऑफ फर्स्ट कम्युनिकंट्स. पयलो कुमगार सेवतल्यांची पात्रोण कोण होता गे सांगलां गे तुका भोवशा सांगू ना. दोगां आसात एक चेडको एक चेडू. चेडक्याचें नांव सेंट तार्सियूस. तो 4थ्या शतमानांत ल्हानसो भुरगो 9 वर्सांचो भुरगो कुमगार देशक्रार करतना म्हळ्यार तो कांड उडयतना
तो राखुल्लो दसलो आणि तो राखल्या खातीर जीव समर्पिल्लो माडतीर सांत खाली एक 9 ते 11 वर्सां प्राय भितरलो 4थ्या शतमानांत माडतीर मेल्लो दसलो ल्हानसो भुरगो कुमगाराचें महत्व समजल्लो. आणि दुसरें भुरगें आसा तें चेडवांचें पात्र न्हू, ताचें नांव आसा भगेवंतू इमेल्डा लंबेर्तिनी. इमेल्डा लंबेर्तिनी म्हण तुमी गुगलांत सोदयत मागीर. इमेल्डा लंबेर्तिनी म्हणलें जाल्यार चेडूं. हें 1322 जल्माल्लें. 1322 बोलोन्या म्हणल्या गांवांत इटलींत जल्माल्लें. एका ग्रेस्त कुटुंबांत जल्माल्लें आनी हाका ल्हानता म्हणूनसो सिस्टर जावंक म्हण ल्हान भुरगीं आसतनांत आवय बापायन ताका जायतें जेजू विशयान शिकयलें आनी पुरा भोवशाचो परिणाम जावन लागीं एक कॉवेंत आसलें डॉमिनिकन मेळाचें कॉवेंत आसलें आनी ताका सिस्टर जावंक म्हण 9 वर्सांच्या प्रायर हें कॉवेंताक भितर वेता. सिस्टर्स म्हण न्हय पूण कॉवेंतांत रावून मागणें करीचें तें करीचें हें करीचें ह्या भुरग्याची बारी आशा निमाणें आवय बापायन सोडलें. आनी सक्कड सिस्टर मागणें करतना हेंय मागणें करूंक येता आनी मिसाक येतना हेंय येता आखाय कुमगार काणयोंक म्हण. पूण त्या दळा 12 वर्सांच्या सेकेल्यांक कुमगार नातुल्लो. कितली 12 वर्सांच्या सेकेल्यांक सियेना कितली जाली 8.5 8 गे हय 12 वर्सांच्या सेकेल कुमगार नातुल्लो. आनी ह्या भुरग्याक 9 वर्सां प्राय कुमगार विचारतना दिवंक ना. 10 वर्सां जालीं परत्यान विचारलें दिवंक ना. 11 वर्सांच्या प्रायर परत्यान विचारलें म्हाका कुमगार जाय ना तुका प्राय जावना तुका 12 वर्सां जाल्ल्या शिवाय कुमगार दिना. आनी हें 1333 इसवेंत 1333 जाल्लें गडीत हें मेच्या 12 तारखेर जाल्लें गडीत जेजू स्वर्गार सोडून हेच्या फेस्ताचो आदलो दीस विजील म्हणटा आमी कितें बेस्प आनी फेस्ताच्या आदल्या दीस आसा पळय तें ती मागणें करनासलें आनी तें मीस आशिल्लें कॉवेंतांत. आनी मीस जावन आसतना ह्या चेडवाक जायती आशा येवकरिस्त काणयोक सोडूंक ना. मीस जाल्या उपरांत हें दिंबयेर आसा आनी दिंबयेर आसून ही उरलीं सगळीं वेताना येवकरिस्त ह्या भुरग्याच्या तकलेर वयर रावन उजळटा. साक्रिस्टेचें काम करनासलें आल्तार आनी पुरा परत वस्तूर आनी पुरा घालनासलें सिस्टरांनी हें पळयलें. उंडो ह्या भुरग्याच्या वयर रावन परजोळोन आसा. ती भियेली बोब घाली याजाक आयलो ताणें पळयलें आनी याजाकाक बगलें भोवशा जेजू हें व्हरतें गजाप करनासा आनी म्हाका हें येवकरिस्त दिवंक ह्या भुरग्याक उलो दिवं नासा म्हणालो. तो येवकरिस्त धरलो ते धर म्हणसर तो कुमगार तसो तो उबो त्या भुरग्याच्या वयर आसलो खंय ताणें घेतलो ताणें नुस्त्याची मुस्तायकी घाली घेतलो आनी त्या भुरग्याक दिलो. त्या भुरग्यान व्हरत्या संतोशान सेवलो. सेवून जाल्या उपरांत तें दिंबयेर आनी कंटिन्यू करनासलें दिंबयेरच आशिल्लें ताका सोडलें तशेंच ही उरली जेवणाक म्हूण गेली. आनी थोड्या वेळा उपरांत सिस्टरान आपयलें आनी एकल्या धाडलें त्या भुरग्याक आपय म्हणून कित्याक कितलो वेळ अर्गां दितालें. हें संतोशान आनी थंय दिंबयेरच आसा आनी ताका वचून हालयतना हें भुरगें दिंबयेरच आसा पूण जीव नातुल्लो तें जेजूक सेवल्ल्या संतोशांत थंयच मेल्लें मरण पावल्लें. 11 वर्सांच्या प्रायर भगेवंतू इमेल्डा लंबेर्तिनी आजुनूय ताची कूड इटलींत बोलोन्या म्हणल्या गांवांत आसा. 11 वर्सांचें भुरगें. भाऊ आनी भयणीनो हांव कित्याक हें सांगता गे म्हळ्यार आमकां जायते फावटी कुमगार म्हणटना एक बायलो संभ्रम म्हणून आमी घेवचेच असले अवकाश आसात. ते तातूंत बायलो संभ्रम जें कितें इगर्जेन जाता ताका ओवरटेक करचे संदर्भ आसात. बायलो संभ्रम भोव गरजेचो पूण तें ओवरटेक करूंक नजो. जें कितें इगर्जेंत जें कितें थंय जालां ताच्या की तो संभ्रम आमी कोणूच सगळो संवसार सांगाता येवन केल्यार करूंक जायना. कित्याक आज सगळो सर्ग ताचे भितर प्रवेश जाला. कित्याक देव म्हळ्यार सर्ग. तो देव खालत्या उंड्या रुपार ताचे थंय आयला. हें वर्तें घडीत आज आमी संभ्रमचे. कार्डिनल न्यूमॅन म्हणलो तसलो एक महान एक शिकोवणदार कार्डिनल तो पूण तो क्रिस्तांव जावच्या पयलें तो अक्रिस्तांव एक आसुल्लो कातोलीक न्हय आसुल्लो. ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटींत तो शिकोवन आसुल्लो आनी तो कातोलीक जावंक चिंतना तो व्हडलो प्रोफेसर जावन आसलो. तो चिंतना प्लॅन करनासतना ताच्या इश्टांनी बरो म्हणालें तूं कालें पिसो सायबा तूं कातोलीक जावंक वेताय या तूं कातोलीक जालो इतर जाल्यार तुजें काम तूं होगडायताय
आनी ताका बरो पाग आसलो तेन्ना बरो पाग आसलो कांय आतांच्या अंतू वर्साक 1.5 ते 2 करोडा वयर आसलो ताचे प्रोफेसराचे ताचे हें केलें पाग आनी तो म्हणालो 4,000 पावंड्स त्या दाडा तो म्हणालो कुमगारा मुखार हे 4,000 पावंड्स काले येवकरिस्ता मुखार हे 4,000 पावंड्स काले हे कांयच न्ही ताणें आपणाचें काम सोडलें आनी क्रिस्तांव जालो कातोलीक जालो याजक जालो बिस्प जालो कार्दिनल जालो भाऊ आनी भयणीनो ह्यो काणयो न्ही ही घडितां 2015 वर्सा एका 15 वर्साच्या भुरग्याक सांत म्हूण परगटलो कालें नांव ताचें करेक्ट काले कार्लो अकुतीस 15 वर्सांचो भुरगो ताचे आवय बापूय क्रिस्तांवची तरी जाल्यार मिसाक्याचें तें परत तांकां सड नातलें सड्ड म्हळ्यार वर्साक एक पटी ती मिसाक येताली आवय तर सांगता आवय आनीक जीव आसा जायते आनीक आसा आनी हो भुरगो हाका येवकरिस्तान इतलें आकर्शण कुमगार घेतल्या उपरांत आनी इतलें बरं येयलां खाली 15 वर्साच्या भुरग्यान येवकरिस्ता विशयांत आमकां हांव थियोलॉजी शिकलां पवित्र पुस्तक वाचलां म्हाका ताणें सांगिल्ल्याचें जिरोंक म्हाकाय आनीक कश्ट भोगतात कित्याक तितली जानवाय एका 15 वर्साच्या भुरग्याक खंयतावन आयली येवकरिस्त जेजून विशेष रितीन ताका दिली आनी तो म्हणटा सर्गीवेचें दार जावन आसा येवकरिस्त द हायवे टू हेवन इज द येवकरिस्ट आनी हो भुरगो हाची कूडी आसा इटलींत कार्लोस अकुतीस मोगाचे न्हू सिएन्ना म्हळ्यार इटलींत आसचें एका गांवाचें नांव त्या गांवांत आयन ओर म्हळ्यार लोंकडाचे अदिरू कितें आसा पळय तें सड्ड आशिल्ल्यान ताका इटालियन भाशेन सिएन्ना म्हूण नांव पडलें लोंकडाचें हें म्हळ्यार स्ट्रॉंग आज हांव तेंत मागता सिएन्ना थंय तें स्ट्रेंथ आसूं खाली संवसारी न्ही सर्गीचें बळ त्या सिएन्नाक मेळो निमाणें वांजेल वाचलो जेजून सांगची ती उतरां सोबित उतरां म्हजें मांस आनी म्हजें रगत सासणेक जिवीत दिवचें आसलें म्हूण जेजून सांगची ती उतरां आयच्या मिसा त्या दळा जर हांव न्हय खंयचो वांजेल घेतलो पूण आयच्या दिसा असो वांजेल जावन आसा जेजून दिवचो एकच उपादेश जसो हांवें केला तसो एकामेकाचो मोग करा भाऊ आनी भयणीनो कुमगार घेवन जर जेजूचो उपादेश पाळिना हांव तर जाल्यार पौशा कुमगाराक अर्थ ना कुमगार घेवचो म्हळ्यार जेजू बरी जावचें देवान आमचे सरशीं येवचें आमी ताचे बरी जावच्याक देखून सिएन्नाक जेजू बरी जावंक सवकास सवकास हे दोळ जायती दोतोन आनी परत शिकयल्या पूण सिएन्ना तुवें जेजू बरी जावंक आसा जेजू बरी जावंक आसा देखून जबाबदारी वडिलांकी आसा सवकास सवकास ताका प्रेरण दिवंक कित्याक आमचे स्टँडर्ड जॉन अब्राहम न्ही विराट कोहली न्ही या आनी कोण एक्टर एक्ट्रेस न्ही आमचे स्टँडर्ड जेजू त्या जेजू बरी जावचें आमचें आपोवणें आनी तो आमकां आदार दिता जेजू बरी जावचें म्हळ्यार खुर्सार ताणें आपणाक खाली केलो खाली करचें म्हळ्यार हांवें म्हजो स्वार्थ पळोवचें न्ही आनी एकल्याचें बरेंपण आशेवचें आनी त्या बरेपणा खातीर वावुरचें देखून येवकरिस्त दितलो जेजू खंडीत जावन सिएन्नाक ह्या खुशेन आदार दितलो परत हांव शबासकी पाठयतां पिटर आनी प्रेमा फेर्नांडीस आनी तुमच्या सर्व मुखल्या योजनांक बरें मागता तशेंच सिएन्नाक बरी भलायकी बरें शिकप बरें शेगून आनी वाडचें आसलें देणें आनी तशेंच फुडें एक ह्या संवसाराक रूच दिवचें आसलें एक उजवाड फांकोवचें आसलें वर्तें व्यक्तित्व ताका फावो जावं सर बरें मागता तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हो वायन असो ग्लास भलायकी बरी तर सर उरी तिची भलायकी ताका फावो जावं दी म्हूण मागोण देवाचे आशिर्वाद मागोण तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ही भलायकी हांव तांकां भेटयतां